प्रिपेअरनेसची मिटींग आम्ही आज घेतली. त्या मिटिंगेक माझ्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर, सी एस, त्याचबरोबर हेल्थ सेक्रेटरी, बाकीचे सेक्रेटरी, कलेक्टर्स, DGP, बाकीचे सगळे जाण आशिल्ले. थोडो वेळ पयलीं सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टराच्या बरोबर सगळी कॉन्फरन्सूय जाल्ली आनी प्रिपेअरनेस आमकां अलर्ट आसपाक जाय हें म्हणणें आसा. आणि 27 डिसेंबराक एक त्यांचो मॉक ड्रिल जो आसा, म्हणजे हॉस्पिटलची प्रिपेअरनेस कशा पद्दतीन आसतली हेज्या खातीर मॉक ड्रिल, तो गोंयानूय बी मॉक ड्रिल जातलो. हांवेंनूय इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. आजिलो, GMC, ऑस्पिशियन एक मॉक ड्रिल करून घेया. म्हणजे ऑक्सिजन पासून PPE किट पर्यंत सगळें लिस्ट आउट करपाक आमचो हेल्थ सेक्रेटरी एकदा तेजी प्रिपेअरनेस सगळी घेतलो. वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान येता ती इन फ्युचर तुमी फॉलो करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी. ॲट प्रेझेंट ऑल्सो आमच्या गोवा एअरपोर्टाचेरूय बी ऑलरेडी 2% ऑफ द पॅसेंजर वीच इंटरनॅशनली जे येता तेंचो जिनोम सिक्वेन्सींग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या. आनी पीक करून ते एक 2% करता. ऑलरेडी आतां पळय आनी आमचे कडेन जिनोम सिक्वेन्सींग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन एवेलेबल आसा. आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा. ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो, भिवपाची गरज ना म्हणून. कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा. आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड आसा. चुकून म्हणजे देवाच्या कृपेन व्हडलो आमचेर कसलो हें जावचें ना असो धरून उरता. बट चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे प्रिपेर्डनेस आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट पासून कलेक्टर डिपार्टमेंट ताच्या कडेन सगळी प्रिपेर्डनेस आसा. आयची पयली मिटींग तुजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर बाकी सगळे कडेन घेतल्या तशें आमी घेतल्या. ॲट प्रेझेंट फेस्टीव सिजन आसा गोंयांत, त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसचे ना. टील म्हणजे 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान खंयसरूच कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ती आमी बिलकूल दवरूंक ना. आनी म्हाका तितके बेगीन ही गरजूय लागना. आमी बाकी सगळे फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत 1-2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयतले. केसी पळोवन मागीर 2-3 तारखेक रायट. 1-2-3 तारखेच्या उपरांत केसीस पळयल्या उपरांत बाकीचे जर कितें डिसिजन घेवपाचें आसत जाल्यार ताज्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतलें वयतलें. सो मास्क कितें सद्या तरी आत्ताच्या घडीक म्हणजे जेणे आपल्याक स्वताहून जाय तेणी वापरचो, कांयच हरकत ना. म्हणजे आपल्याक जेका वापरन दिसता कंपल्सरी ना. आपल्याक जेका वापरन दिसता गर्देन वयता आसतना जर कोणाक थंडी जाल्ली आसा जाल्यार तेणी गर्देन वयचो न्ही, मास्क वापरचो. कोण हेल्थ जेचे आमी जेका म्हणटा सिकनेस आसा तेणी तेजेच ते वापरचो कंपल्सरी आजून तरी. EDM बीन जातली पण थंय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आत्ताच्या घडीक कांयच गरज ना. सर आज कोविड का मीटिंग था सर, क्या आज कोविड के बारे में प्रिपेयर्डनेस की मीटिंग मैं मेरे खुद हेल्थ मिनिस्टर, बाकी CS, हेल्थ सेक्रेटरी, बाकी कलेक्टर्स, DGP सभी लोग थे. और अकॉर्डिंग टू दैट सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से हेल्थ मिनिस्टर की VC भी हो चुकी थी. इससे 27 को जो मॉक ड्रिल होने वाला है वो गोवा में भी मॉक ड्रिल होगा. प्रिपेयर्डनेस फॉर द कोविड फ्रॉम द जैसे हम PPE किट से लेके पूरा मेडिसिन का प्रिपेयर्डनेस करने के लिए गोवा भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है. मुझे लगता है एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स गोवा में भी आ रहे हैं उनके लिए 2% ऑफ द टेस्टिंग गोवा में भी जीनोम सिक्वेंसिंग के कर रहे हैं. हमारे लिए यहाँ पे पूरे फैसिलिटीज सभी अवेलेबल है. इसलिए यानी एट प्रेजेंट गोवा में फेस्टिव सीजन है, कोई इतने यानी कंपलसरी यहाँ पे हम अलर्ट हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस डालने अभी ज़रूरत नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है. वी आर ऑब्जर्विंग एट प्रेजेंट द सिचुएशन ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल्सो इन द स्टेट ऑफ द गोवा. रूटीन जो टेस्ट कर रहे हैं 600 टेस्ट डेली हो रहे हैं, उसमें से एक आधा दूसरा पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहा है. सो वट एवर ही इज इन होम आइसोलेटेड और ठीक भी हो रहा है. इसलिए मुझे लगता है कि वी आर वेटिंग टिल द 2nd ऑफ द जनवरी. विल ऑब्जर्व बाकी जो किस तरह से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक द डिसीजन. क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन भी है गोवा में हमेशा के लिए द क्रिसमस और न्यू ईयर बड़ी उत्साह से सेलिब्रेट किया जाता है. इसलिए गोवा में एट प्रेजेंट द फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शंस हमने नहीं डाले. और 2 तारीख तक मुझे लगता है रेस्ट्रिक्शंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है. जिस किसी को मैंने मास्क यूज़ करना है वो खुद होके मास्क यूज़ करे. गवर्नमेंट ने कंपलसरी कुछ किया नहीं. सर सेंट्रल से कुछ गाइडलाइन आए? सेंट्रल के गाइडलाइन आज हेल्थ मिनिस्टर के साथ जो VC हुई है उससे
हमारे प्रिपेयर्डनेस हम जारी रख रहे हैं। मॉक ड्रिल हम करके 27 को मॉक ड्रिल करके ले रहे हैं। Thank you. अनेक इश्यू आहे ना तो म्हणजे सी फेरांचो इश्यू आहे ना हांव परत एकदां सांगता हांव सी फेरर जो आहा पळय न्ही रे हांची पेन्शन हांवेनूच चालू दवरल्या, चालू केल्या परत एकदां, आनी ती जरी टेम्पररी म्हाका दिसता जो कोण अननेसेसरी इश्यू काडटा पळय न्ही ताका हें कळपाक जाय। तर म्हाका दिसता मरे सद्या तो बेकार आहा परत, कारण कितें जालां तो उपमुख्यमंत्री आसलो, ताका याद ना, गव्हर्मेंट प्रोसिजर ताका कदाचित याद ना दिसता। आतां नवीन स्कीम जेन्ना पूर्णता रिवायज करता आसत जाल्यार मदल्या शॉर्ट टर्मा खातीर ताका एक्सटेन्शन दिवचें पडटा। हांवें एक्सटेन्शन दिलां हाडून 6 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन दिलां आनी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की फूल फ्लेज स्कीम चालू करपाक जाय। ओके, ती तेंच्यांनी ऑलरेडी फायनान्स डिपार्टमेंट प्रोविजन करप, होम डिपार्टमेंट तेजेर वर्किंग करता आनी येता त्या बजेटांतल्यान ती कायमची चालू उरपा खातीर येता त्या बजेटांतल्यान तेजें प्रोविजनूय जातलें आनी ती चालू उरतली। आत्तां जे सगळें कितें तरी ट्वीट केलां तेच्यान हांवेंच ऑलरेडी कितें घातलां की ह्या 6 म्हयन्याची एक्सटेंड करची आनी मागीर ती कंटिन्यू चालू दवरची। सेम सर अनेक सरकार इतक्यो स्किमी दिता मरे तितून आमकां सी फेररांक दिवपा आमी तुझा भाव करिना म्हणून सांगता, आमकां सगळें एकूच आसता। सेम सर अनेक ते काल नॅपॉक इन्क्वायरी करपा लायल्या।